आयज आमी ऑक्शन केले पूण गेले ते 1.5-2 वर्सां ऑक्शन ओर ओन्ली 40% ऑफ दॅट ओर इज मूव्ड. स्पीकर साहेब, म्हाका सभागृहाच्या निर्देशनान हाडून दिवपाचें आसा. आमी मायनींग परत सुरू करपाच्या ऑक्टोबरान जातले हाच्या तयारीन आसात. आयज जेटीचेर ओर पडून आसा, खुबशे जेटीचेर ओर अजून हालूं ना. जर तर जेटी वेलो ओर मूव जायना जर जाय जाल्यार मायनी वेलो ट्रान्सपोर्ट केल्लो ओर जेटीचेर येवन घालपाक जागो नासतलो. परत मायनीचेर जेन्ना स्टार्ट करता तेन्ना एक्सकवेशन करपा खातीर जो पयलींचो डंप आसा, पयलींचो जो ओर आसा तो थंयच्यान हाल्लो ना. ह्या परिस्थिती भितर मायनींग डिपार्टमेंट कशें मॉनिटर करतले की एक वटच्यान मायन स्टार्ट जातली, जो सरकाराचो ओर आसा ताका तेकूनच आनी एक हिप येतलो जो ताचो आतांचो फ्रेश ओर आसा, हातून भितर खूब कॉम्प्लिकेशन जातले. हाचे खातीर डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत आमचे जे मेकॅनिझम आसा ट्रान्सपोर्टाचे ते अजून सुरळीत जाले ना. अशी ट्रान्सपोर्टाची सिस्टम डेव्हलप जावपाची गरज आसा. मायनी सुरू करप हो सरकारचे ध्येय आसा, धोरण आसा. आमी उलयत आसात, आश्वासनां दीत आसात. स्पीकर सर, मदली कंडिशनच अशी आसली की ऑक्शन केल्लो ओर हो सादारणपणे वचपाक खूब अडथळे निर्माण जाले. एक सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे फॉलिंग प्रायसीस. इंटरनॅशनल मार्केटांत ओराचे प्रायसीस देंवत रावले आणि त्यामुळे घेतलेलो माल व्हरप, शिफ्ट करप हे घेणाऱ्यांक, खरेदी करणाऱ्यांक जड जावपाक लागले. वी आर कंटिन्युअसली परस्युईंग द मॅटर. आमकां ते लिफ्ट जाल्ले जाय. सायमल्टेनियसली उरलेले आसा जो ओर तोय आमी टेंडर करत आसात, ई ऑक्शन करत आसात. आणि वी आर बिकॉज ऑफ अवर कॉन्स्टंट फॉलोअप वर्क आय एम शुअर की हो ओर हो हालतलो. उरलेलो ओर आमी ई ऑक्शन करतले आणि सगळो ओर, जास्तीत जास्त ओर भायर काडून निर्धारीत जो आमी टायम म्हटलेलो आसा, निर्धारीत वेळ जो म्हटलेलो आसा त्या वेळान ऑक्टोबर पर्यंत मायनींग निश्चित सुरू जातले. इतले हांव परत एक फावट ह्या सभागृहांत आनी एक फावट हांव रिटरेट करता.